वेचणूक लागी पावली की अळम्यासारखे पत्रकार तयार जातात। मोबाईल घेऊन फिरच्या परस गुज संघटनेन 6 महिन्यांचो पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम सुरू करून पत्रकार तयार करचे। सरकार जाय तो तेको दिवपाक तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। गुज पत्रकारिता पुरस्कार वाटप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। इलेक्शन येयले काय पत्रकार जाता। हांवें अशेय पत्रकार पळयल्या म्हणजे इलेक्शनाच्या 2 महिने ते पत्रकार असतात, बाकीच्या वेळार ते आपलो दुसरो बिझनेस सगळे करीत असतात। इलेक्शनाचे 3 महिने ते पत्रकार म्हणजे ते आनी आय डोंट नो हाव की तुम्ही बी वेगवेगळे चॅनलवाले कोण दूरदर्शनवाले हे तांकांय तुम्ही सांगपाक जाय की जे प्रोफेशनान आसा पळय न्ही तांकांच हें काम सोपयात म्हणून। प्रोफेशनान ना ते मागीर आमदारां कडेन हेजे कडेन कॅमेरा आनी मायक घेवन कित्याक वयतात, ते मागीर तेंच्यो इंटरव्यू कित्याक घेतात, ते आपलो वेगळो धंदो करता वेगळी नोकरी करता ते करूनी म्हणून सरळ म्हणजे माझे तर म्हणणें आसा की जर्नलिझम सॅक्टरांतल्यो बिगर प्लेयर्स आनी बिगर इंडस्ट्रीज हांच्यानी थोडोसो कंट्रोल जावप। हांव म्हणजे इट इज अ मशरूमिंग कित्या खातीर आफ्टर ऑल म्हणजे इलेक्शना कडेन मागीर सगळे आमदार कोण कॅन्डिडेट जावपाचे ते परत कोण उबे रावता ते सगळे म्हणजे जो कोण मोबायल घेवन आहा पळय न्ही ताका दिसता तोच पत्रकार म्हणून। मोबायल घेवन तो ताका पत्रकार दिसता, तोय भाशण करूंक सुरू करता, म्हणजे तोय कितें तरी ते घालीत रावता। ताकाच लागून म्हणजे राज्य लेखाणेचेर मुद्दो जो आत्ता रेज केला म्हणजे देट इज एन रिकॉग्निशन ऑफ द मिडिया लिस्ट आणि प्रेस एक्रेडिटेशन हे दोन्ही मुद्दे जे आसा पळय तुम्ही माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पदाधिकारी हांगासर आसात, जरी डायरेक्टर पावलो जाल्यार प्रेस एक्रेडिटेशन फ्रॉम द असेंब्ली टायम टू टायम आमी ते करीत आसा। तुमकां सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाजें तर म्हणणें आसा की हे स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा आनी हे स्ट्रीमलायन जर जालें ना जाल्यार दोगांय खातीर घातक आसा, तुमच्याय खातीर आनी आमच्याय खातीर। आमी ताका कितें म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा आमचे स्कील डेव्हलपमेंट हातूंतल्यान कितें तरी एखादी फ्रेमलायन करूं येता आनी तो कोर्स केल्ल्यान बाबा हांकां हेज्या फुडें तरी येवपी पत्रकार ह्या सिस्टमांतल्यान कितें तरी येवचें जर्नलिझम फॉर स्मॉल म्हणजे कोणी व्हिडिओ एडिटींग बाकीचे सगळे कितें तुमी फ्रेम करात आनी तुमी दियात। सो अकॉर्डिंग टू दॅट जेका कोणाक खरी आवड आसा आनी खरो पत्रकारिता जर्नलिझमान येवपाक सोदता तेणी ह्या सिस्टमांतल्यान येवचो जेणे करून तो लॉंग रन हातूंत उरचो हें म्हजें म्हणणें आसा।